नमस्कार. आयच्या राउंड टेबलाक तुमकां सगळ्यांक येवकार. विशय खूब आसात आनी गंभीर आसात. गोंया भितर प्रत्येक जाग्याचेर सद्याक अस्वस्थता दिसून येता आनी चड चिंतेची गजाल म्हळ्यार त्या अस्वस्थतेचें रुपांतर हिंसे भितर जातना दिश्टी पडटा. आतां मेरेन ती हिंसा कंट्रोलाक आसा, पण गोंयांत अशें कितें चल्लां जाका लागून आमी सगळे जाण इतले पिकार जावपाक लागले. आनी ज्या इश्यूंचेर खरेंच नागरिकान पिकार जावपाक जाय ताजेर आमी जाता काय कितें, काय बाकीच्या विशयांचेर जाता. तिनूय एडिटर आसात आमचे बरोबर. किशोर नायक गांवकर गोवन वार्ता लायव्हाचे, जॉयल आफान्सो द गोवन एवरीडेचे आनी पांडुरंग गांवकर गोवन वार्ताचे. आनी पयलो विशय ऑब्वियसली जेन्ना आमी आज उलयतात तो म्हळ्यार शिवाजीच्या पुतळ्या वेळान जाल्लो वाद कलंगुटे. पांडुरंग बाब, ह्या वादाचेर तुमचें मत कितें थंयच्यान सुरवात करता, मागीर मुखार या. हय, पयलीं जशी तुवें सुरवात केल्या त्या हेका म्हणटा हांव की आमच्या गोंय पुलिसांक वालोर दिवपाक जाय. म्हणजे फाटल्या जर 1-2 वर्सांच्यो जर घटना काडल्यो, म्हणजे वास्कोची, रामनगरची आसत किंवा रुमणा मळा पासून ती आतां हेज्या पर्यंत, जाल्यार सगळ्या दिवाळेची एक घटना आसत, जाल्यार सगळ्या गजाली आमचे गोंयचे पुलीस जे आहा ते इतले अलर्ट रावतात आनी ते सगळे हे जे मिटिगेशन कितें करपाक जाय, ज्यो गोश्टी करपाक जाय शमन करपा खातीर, आनी ते सगळे तणाव जे आसा ते खंयचेच अनुचित प्रकार घडच्या पयलीं आमचे गोंय पुलीस ते कंट्रोलान हाडटा. सो म्हाका दिसलें, म्हणजे हांव जेन्ना बरोवपाक बसलो तेन्ना म्हाका दिसलें की हें एक म्हत्वाचें हें आसा गोंयांत. बाकीच्या राज्यांत जे घडटात ते हांगा कितें घडपाक दिना, त्या खातीर गोंय पुलिसांक वालोर दिवपाक जाय अशें म्हाका दिसता. दुसरी गजाल, आयज जे शिवाजी महाराज, छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या पुतळ्या वेल्यान जे घडलां, सो कृष्णाजी केळुस्कराच्या पुस्तकान असो एक उल्लेख आसा, जो शिवचरित्राचें पुस्तक, तितून एक उल्लेख आसा की जेन्ना एकदां निर्णय जालो की त्या राज्यान मांस विकप ना म्हणून, आनी तरी सुद्दां, कारण त्या रस्त्यान महाराज येतालो, छत्रपती शिवाजी महाराज दरबारान येतालो, सो तरी कोणी तरी अशें दिसलें की एक मनीस थंय मांस विकपा लागलो, सगळेच मनीस. सो ताका शिवाजी महाराजान ताका योग्य ती हें तेन्ना दाखयली. ताजो अर्थ कितें की सगळ्यांनी न्यायान आनी आदेशा प्रमाणे वागपाक जाय. सो ह्या घटनेन 2 गोश्टी म्हाका दिसता. पयली की जे आमचे शिवप्रेमी आसात, शिवस्वराज्य म्हणपी लोक, तांच्यांनी कित्याक परमिशन घेवंक ना काय, कारण छत्रपती शिवाजी महाराज हो प्रचंड मोठें येते, म्हणजे ताका आनी हें ना, तो सगळ्या हेजो सामको कितें म्हणटा ताका आमी रयतेचो राजा, कळ्ळें न्ही, तेज्या बद्दल आनी हेंच ना. सो अशा एका मोठ्या व्यक्तीचो पुतळो बांदतना म्हाका दिसता की एक कायदेशीर सपोस्कर जावपाक जाय. फाल्यां समज कोर्टान कितें जर केलें जाल्यार तुमी कितें करतले? सो म्हणून कायदेशीर सपोस्कर जावपाक जाय आशिल्लें, ही पयली गजाल. दुसरी गजाल अशी आसा की इतकी दीस ती पंचायत कितें करी आशिल्ली, 3 तारखेच्यान ही गजाल आसा. ताच्या पयलीं पुतळो बांदपा खातीर डोनेशन जमा जालें, ते सगळ्यो गजाली घडल्यो. पुतळो करपाक दिल्लो तें हांव जाणा, म्हाका ही सगळी गजाल खबर आशिल्ली. कोणी डोनेशन कितलें दिलां तें सुद्दां हांव जाणा. सो हे हांव म्हणटा इतकें जेन्ना चला आशिल्लें तेन्ना ही पंचायत खंय गेल्ली, 3 तारखेच्यान आतां मेरेन पंचायतीन कितें केलें, आनी सडनली तो विशय आतां कित्याक काडलो? बरें, हे केलें ते संस्थेक आपोवन चर्चेन हो विशय मिटो येता आशिल्लो. आतां देवादयेन आनी पुलिसांच्या आमच्या हेज्या खातीर काय जावंक ना ती बरी गजाल, पूण आयज जे तरेन लोक थंय जमलेले ते कितेंय घडोवं येता आशिल्ले. सो ह्यो गोश्टी घडपाक कित्याक दितात तुमी? म्हाका दिसता की दोनूय सायडीन हें जालां की कायदो आमी सगळ्यांनी पाळपाक जाय. म्हाका दिसता पंचायती चुकल्या आनी ती संस्थाय चुकल्या. त्या खातीर शिवाजी महाराजाचो पुतळो म्हाका दिसता की एखाद्या सुरक्षीत जाग्यार आसचो. तो फाल्यां हे न्ही, डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड तो फाल्यां समज वायडनिंगाक आयलो आनी कितें आयलो जाल्यार फाल्यां अडचणी येतल्योच. त्या खातीर म्हाका दिसता की सुरक्षीत जाग्यार महाराजाचो पुतळो आसपाक जाय. बिफोर आय गो टू जॉयल, किशोर, हो बाकीच्या हाजेर या, पूण हो जो ताण तणाव दिश्टी पडटा गोंयांत सद्याक, तो पेडण्या सावन साश्टी मेरेन आनी साश्टी सावन मुखार सुद्दां दिश्टी पडटा. कितें जालां अशें? आनी वील स्टार्ट विथ शिवाजी इन्सिडंट, की हो इशू पळयतकीर कितें दिसता? म्हाका दिसता प्रमोद पांडुरंगान ज्या पद्दतीन सांगला तीच हांव लायन फुडें व्हरता की शिवाजी महाराज जे आसात ते शिवाजी महाराजा बद्दल लोकांच्या मनान, लोकांच्या भावना ज्यो आसात त्यो खूब व्हड आसात. म्हणजे फक्त गोंयांत न्हू, महाराष्ट्रा भायर देशभरान, म्हणजे अख्ख्या जगभरान एक असो राजा ज्या राजाक लोक अजुनूय देवा समान मानतात. कारण तांणी ज्या पद्दतीन गोर गरिबा खातीर एक स्वताचें राज्य तयार केलें, ज्या राज्यान शेतकऱ्या पासून सगळ्या लोकांक मान सन्मान मेळटालो, आनी तशें पांडुरंगान सांगलें की आदेशाचें पालन, कायद्याचें पालन करपाचें हें त्यांच्या राजवटीची शिकवण. आतां विशय आयज जर कलंगुटान तूं पळयशीत जाल्यार कलंगुटान ज्या पद्दतीन आयचो तो विशय
ज्या पद्दतीन पेटलो आनी सान मेरेन जो संघर्श जालो त्या सगळ्या प्रकरणान तेचें परिवर्तन हिंसेन जावना, थंय झगडी जावना किंवा कोणाच्या जिविताक थंय नुकसान जावना, ही खरी म्हणजे म्हाका दिसता एक बरी गजाल आनी पुलिसांनी त्याचेर कंट्रोल हाडलो. विशय असो आहा प्रमोद की शिवाजी महाराजांची शिकवण जर आमी पळयत गेल्यार त्या शिकवणीन खुबश्यो गजाली आसात. आयज सुद्दां हांव विचार करतालो तो प्रकार घडटाना की स्वता शिवाजी महाराज वयरसून समजा स्वर्गासून पळयतात हें आपल्या पुतळ्या बद्दल कितें चल्लां गेल्यार तांकां इतके पिकासांव जातलें की हें आनी कितें आपल्या नांवान चल्लां काय म्हणून. म्हणजे शिवाजी महाराजा बद्दल प्रेम, त्यांच्या बद्दल आदर, त्यांच्या बद्दल अभिमान हे सगळ्यो गोष्टी जाल्यो, पूण तुम्ही कसलेंच परमिशन न घेता त्या जाग्यार तुम्ही तो पुतळो उबारतात. बरें, तो पुतळो कितें असो टक केलो आनी पुतळो जालो ना, त्याच्या खातीर तयारी थंय खूब दीस गेले. पंचायतीन पांडुरंगान सांगलें तशें हांवें जेन्ना इन्फॉर्मेशन काडपाचो प्रयत्न केलो तेन्ना म्हाज्या लक्षान अशें येयलें की ती जेन्ना तयारी चलताली तेन्ना पंचायतीन कलेक्टराक एक लेटर बरयलें की अशें अशें थंय पुतळो उबारपाचो प्रयत्न चल्ला आनी त्याच्या खातीर थंय लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट जावंक शकता, तुमी हें करा. प्रमोद म्हाका सांग, आमी परत परत रावंड टेबलाक विशय घेता तेन्ना हांव सांगता की एडमिनिस्ट्रेशनाचो कांयच कंट्रोल सरकाराचेर ना. एडमिनिस्ट्रेशन ज्या पद्दतीन अकाउंटेबिलिटी जाय, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड तो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोडाची जबाबदारी कोणाची? PWDची. PWDच्या जागेन जेन्ना अशें घडटा, PWD खंय न्हिदल्या? डेप्युटी कलेक्टर कितें करता? कलेक्टर कितें करता? ह्या सगळ्यांच्यो जबाबदाऱ्यो. जेन्ना सुप्रीम कोर्टान रिलिजियस स्ट्रक्चर्साचो प्रमोद तुका उगडास येतलो विशय येयल्लो 2009 सगळ्या राज्यांक पॉलिसी कर म्हणून सांगल्यो, तेन्ना तालुका लेवल पॉलिसी, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी आनी स्टेट लेवल कमिटी अशे 3 कमिटी दिल्यो आनी तांकां रिस्पॉन्सिबिलिटी दिली की तुमच्या क्षेत्रांत खंयच्याच पद्दतीन रिलिजियस स्ट्रक्चर्स किंवा अशा पद्दतीची स्ट्रक्चर्स येवंक जायना म्हणून. तुम्ही खंय न्हिदले आनी आतां जेन्ना पुतळो उबारलो तेन्ना तुम्ही सरळ काडटा आनी ते जशे पांडुरंग अरे तुमी तांकां आफया जेणे चर्चा करा पळय मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड आमी हांगासून तो बऱ्या सेफ जाग्यार खंय तरी व्हरया, त्याच्या खातीर बऱ्या पद्दतीन अशें एक मोड आसूंक जाय. तुम्ही डायरेक्ट काडटा आनी शिवाजीचो पुतळो मागीर ते आमच्या देशान भावना जे हें आसा पळय जी भाषा यूज केला त्यांनी नोटीसीन म्हणजे तुम्ही काडना जाल्यार आमी हें करतले म्हणजे खंय ती सामंजस म्हणून जे आसा संयमाची जी भाशा आसपाक जाय आशिल्ली आमी चर्चा करूया अक्रॉस द टेबल बसून आनी उलोवया म्हणून ती भाशा ना भितर ती आमी काडपाचोच म्हणपाचोच अशा प्रकारची भाशा आशिल्ली. सो भावनेचे प्रमोद म्हाजी इतकीच रिक्वेस्ट आमच्या गोंयकारांक की भावनेचो इतलो उद्रेक जावंक जायना की त्या भावनेच्या उद्रेकान खंय तरी लॉ एंड ऑर्डर जातले आनी कोणाचें तरी नुकसान जातलें. आनी जशें तूं सांगलां की लोक आतां सद्या इतलो अस्वस्थ कित्याक जाला, जेन्ना एडमिनिस्ट्रेशनाचो कंट्रोल प्रमोद लूज जाता पळय तेन्नाच अशी परिस्थिती जाता. लोकांक खंयच्योय गोश्टी, खंयचोय धोको, खंयचोय डिझास्टर टाळपाचो एक टायम आसता. तो जर त्या टायमार तूं त्या टायमार जर तूं ते उपाय योजना करूंक ना जाल्यार तेचे परिणाम भयानक जावंक शकतात. तेच प्रकार आयज कलंगुटान जालो. जॉयल, हाऊ डू यू लुक एट दिस? बिकॉज 2-3 बाजू आहात. एक लॉ एंड ऑर्डरीचो इश्यू आसा. जसं पांडुरंगान सांगलो की इंटरेस्टिंग गजाल आसा की ओके परमिशन घेनासतना पुतळो जालो, तितली मेरेन पंचायतीन कांय केलें ना. अकस्मात पंचायतीन जी नोटीस काडली ती अशी आशिल्ली की थंय आनीक चर्चा न्हिना, आमी डायरेक्ट एक्शन. सो अशी एक विचित्र परिस्थिती जॉयल कित्याक सद्या गोंयांत तयार जाल्या? See, Pramod, this Shivaji issue or what is happening in Kalangut today sets a very dangerous precedent. Why dangerous? Because without any permission, तुम्ही statue काढलो, okay? Tomorrow, आता पळय एक section of society will have their own leader, historian or whatever. दर्या एक जॅक सिक्वेरा, फाल्यां आसा आनी कोणाचो एक आसा, कोणा डॉक्टर लोया आसा, एक कोणाचो शिवाजी आसा. सो नाव इट सो हॅपन्स दॅट तुमकां जाय थिंगा वचून तुमी स्टॅच्यू बांदपाक जाता म्हणून ना. दॅट इज अ सिस्टम इन प्लेस. ना पॉयंट नंबर 1, what was the system doing? What was the administration doing? Whether it is Panchayat, PWD or whatever authority, what they were doing all this while for 15-16 days when it has been built. So तुम्ही ओग्गे बरें पळयलें आनी आतां तुमी तांकां सांगलें. Secondly, now when the other side is revolting, when this Shivaji Premi, the group is revolting, completely revolting and saying that no, we are not going to demolish it. What kind of a message is going across? That means a group which holds an allegiance towards this kind of activity
can bulldoze their way through the system. I mean, you are now telling the Sarpanch to hold, the Sarpanch has held his notice in abeyance. You are telling him to cancel the notice. You are telling him go to the statue and apologize and let a video be taken and let the video be circulated. I mean, what kind of activism is this? I mean, this sets a very dangerous precedent for people who are watching. अशें जावंक जायना की तूं सामकोच सिस्टम इज टेकन फॉर अ रॅन्सम नो. ओके, येस, आय एग्री दॅट शूड हॅव बीन अ बेटर टोन टू द लेटर, or the system has failed in actually tackling this when it was being built in the initial stages. तो सगळो complete जालो, सगळें तुम्ही पळयलें. And it's not a small statue, it's a huge statue. So these are the failures from both ends. Now coming to your point is there some kind of a political background which is flaming this kind of issues? Is a question which we have to address. Is there some kind of a political outreach which is flaming this kind of issues? That is a because see, in the past few days there are completely this outreaches to one section, like Portuguese cover Korea and sagle all footprints of Portuguese are to be wiped off and all. Are these kind of outreaches flaming this sentiment? एक गजाल म्हाका मुद्दम आतां जाणवता, जो तुम्ही सगळ्यांनी टच केलो, की समाजा भितर प्रत्येक सेक्शना भितर असे काही घटक आसतले जांच्यो जे आपल्या भावना प्रमाणे चलतले. बट देर इज एडमिनिस्ट्रेशन प्रिसायसली फॉर दिस, की प्रत्येकट्याक आपल्याक मनाक येता तशें करपाक मेळपाक जायना, और खंयच्याय गजालीचेर एक अंकुश आसपाक जाय म्हणून एडमिनिस्ट्रेशन आसा. म्हणूनच ताका आमी लॉ एंड ऑर्डर म्हणटात. फक्त लॉ म्हणनात, नाल्यार आमी फक्त लॉ म्हणटा आशिल्ले, ऑर्डर कितें म्हणटा आशिल्ले. म्हणून ताका आमी लॉ एंड ऑर्डर, कायदो आनी सुवेवस्था. आमी फक्त कायद्याचेर रावना न्ही, सुवेवस्थेचेरय वतात. सो एक गजाल जी इम्पॉर्टंट आसा ह्या सगळ्या हातूंत भितर, की यू मेड अ व्हेरी इंटरेस्टिंग पॉयंट किशोर. प्रत्येक इश्यूचो एक तुगेलो टिपिंग पॉयंट आसता. तुवें जर तो इश्यू त्या टिपिंग पॉयंटाचेर वचपाक दिलो प्रशासनान, जाल्यार मागीर तो कंट्रोल करप कठीण जाता, जे आमकां आज कलंगूट दिश्टी पडलें. टिपिंग पॉयंटाचे इश्यू वचपा जायना. दुसरो तुमी बरो मुद्दो केलो तो गोंय पुलिसेचो, की पुलीस आमचे, कारण पुलिसेक खबर आहा एक्चुअली ऑन ग्राउंड परिस्थिती कितें आसता ती आनी कितली सिरियस आसता ती. सो पुलीस स्विंग इन टू द एक्शन बिकॉज तांकां कायदो आनी सुवेवस्था दोनीचें वजें आमी तांची बुजार दिलां. बट फक्त पुलीस ह्यो गजाली आडावपाक शकना न्ही, बाकीचें प्रशासन आसा. त्या प्रशासनान जर टायमली अंडरस्टँड करून जर एक्ट केलें ना, जाल्यार खंयच्याय समाजातले घटक आसूं ते, प्रत्येक समाजा भितर अशी घटक आसात तांकां दिसता की आपली मना सारकी जावची म्हणून. नाहीत जर प्रत्येक जर अशें वागपाक लागलो, जो बरो इंटरेस्टिंग प्रश्न काडलो, की प्रत्येकट्यान जर वचून जर आपल्याली प्रतीक जर थंय सगळे जर प्रस्थापीत करपाक लागले, जाल्यार मागीर कायदो खंय उरतलो आनी सुवेवस्था खंय उरतली. मागीर प्रशासनान एक गजाल लक्षांत घेवपा जाय, ही तुमची जबाबदारी. आमी सदांच एका इश्यू भितर दोन बाजू सोदतात. म्हाका दिसता जेन्ना अशे ताणतणावाच्यो किंवा धार्मीक ताणतणावाच्यो किंवा भावनीक ताणतणावाच्यो गजाली आसतात न्ही, ताका दोन बाजू आसना, ताका एकच बाजू आसता, की प्रशासन कितें करतालें ती. कारण प्रशासन जर योग्य वेळार जर एक्ट जालें जाल्यार ह्यो गजाली कंट्रोलाक येवपाक शकतात. म्हणून हांव वता दुसरी इश्यूचेर किशोर, जाका धार्मीक कांयच ना, भावनीक आसा, तें म्हळ्यार आतां पेडण्यां घडलें तें. जंय एक्सिडेंट जालो, एक्सिडेंटा उपरांत जो हिंसक जालो, हिंसक जावन मागीर लोकांचेर केसी जाल्यो, आज मोर्चा जालो, परत न्ही की कितें जालें. प्रमोद, पेडण्या जो प्रकार घडलो म्हणजे पेडण्या एक्सिडंट जालो. आता एक्सिडंट वेगवेगळ्या कारणां खातीर जातात. कोणाची तरी बेजबाबदारपणां ठरता, केन्ना केन्ना को इन्सिडेंटली एक्सिडंट जाता, वेगवेगळी कारणां आसतलीं. पूण पेडण्याचो एक्सिडंट जालो आनी पेडण्याचो प्रकार, त्या प्रकारा बद्दल प्रमोद एज अ जर्नलिस्ट म्हणून आमी तरी कितलेच फावटी ह्याच रावंड टेबलाचेर आमी कितले फावटी तो विशय चर्चेक घेतला, की एक विमानतळ तुमी उबारलो, तेचें उक्तावण केलें आनी विमानतळा कडेन वचपाचो तुमचो आजून रोडूच तयार जायना, लिंक रोड, तेचें काम सुरू आसा. ते लिंक रोडा खातीर जी थंय कितें वेवस्था तयार जाल्या, जें काम सुरू आसा, त्या कामाची मशिनरी, ट्रक, कामगार, आनी तोच तुमी थंयसरलो जो रोड आसा तोच वायडनींग केला आनी आतां तुमी हें करतात.
प्रमोद इतली बेशिस्ती वाहतुकीची आणि इतलो धोको लोकांक तुका सांगला की सकाळी घरांतलो भायर सरलेलो मनीस हो सुरक्षीत पद्दतीन आपल्या घरा येतलो काय ना हो असो प्रश्न तयार जाला थंय. इतली भीषण परिस्थिती. हायवेचे ब्लॅक स्पॉट तर आमी कितलेच फावटी म्हणजे अजून पर्यंत हांव हें करता की कोणीय येवचें म्हाज्या बरोबर आनी तेंच्यांनी एक्सप्लेन करचो बाबा हो ब्लॅक स्पॉट कसो. म्हणजे लोकांक तुमी मरोंगूच सामके नशिबाचेर सोडल्या. आनी मागीर असो जेन्ना इन्सिडंट जाता लोक म्हाका सांग लोकांनी निवेदनां दिलीं, प्रेस कॉन्फरन्सी घेतल्यो, सरकाराक रिक्वेस्ट केली, मुख्यमंत्र्यान सांगलें एका वर्सा भितर आपूण ते धारगळे 2 खांब्या कडलो उड्डाण पूल तयार करता. सगळें दिल्या उपरांतूय कांयच करिना प्रशासन आनी कोणाचो तरी मनीस वयता तेन्ना लोकांचो स्वाभावीकपणे प्रमोद संयम सुट्टलोच आनी अशा पद्दतीचो प्रकार घडटलोच. म्हणजे घडलें आतां चला आतां बाबा आपलो गेल्लो मनीस परत येवं शकना म्हणून वग्गी रावप लोकांनी आनी प्रकार घडलो, लोकांचो उद्रेक जालो, लोकांनी त्या उद्रेकान ते कंपनीचे ट्रक जाळे. ओके, दुसरे दीस ज्या पद्दतीन तेंचेर FIR रजिस्टर करपाचो जो प्रकार घडला पळय तो म्हाका कितें तरी विचित्र. म्हणजे कशें आसता, येस ऑफकोर्स तांणी लॉ आपल्या कायदो हातांत घेतलो, त्या ट्रकांक उजो घातलो, सगळें बरोबर आहा. पूण परिस्थिती कितें, कोण ताका जबाबदार, कित्या खातीर तेंचेर ती वेळ येयली, तांच्यांनी कितें पुलिसांचेर हल्लो केलो ना करून कॉम्पेन्सेशनाचे तेंच्यांनी विशय. कारण हेच्या पयलीं 22 मनीस थंय एक्सिडेंटान गेले. खंयच्या मनशाक तुमी खंयचें कॉम्पेन्सेशन दिलें आनी खंयच्या कंपनीन कोणाक कॉम्पेन्सेशन दिलें हेचो हिशोब जाय काय नाका. म्हणजे तुमी लोकांक मारतले, कॉम्पेन्सेशनाच्यो गजाली करतले, लोकांक अशें जावं शकना न्हू. सो हो उद्रेक हो जेन्ना जशें वदळ आमी उलयलें की प्रशासन जेन्ना आपली जबाबदारी पार पाडपाक अपयशी ठरता तेन्नाच अशी परिस्थिती निर्माण जाता. आनी अशी परिस्थिती निर्माण जातकच तेचो दोश जर तुमी लोकांक दितले आनी लोकांचे जर अशा पद्दतीन तुमी गुन्हे दाखल करतले जाल्यार तशें प्रशासन हाताळप बरोबर न्ही. हांवें मुद्दम त्या खातीर म्हणिल्लें तो मागीर धार्मीक इशू आसूं किंवा भावनीक इशू आसूं ताका 2 बाजू आसनात म्हण, एकच बाजू आसता म्हण. पांडुरंग बाब, तुमी पेडणेचो इन्सिडंट पळोवन तुमकां कितें दिसलें? कारण लोकांचो उद्रेक आशिल्लो, राग आशिल्लो, द्वेश आशिल्लो, तातूंत भितर खुबश्यो गजाली घडल्यो. कशी येदी व्हडली क्लिनीक उजो घाल्ली. विज्युअल्स म्हाका दिसता इन द रिसंट पास्ट आमी गोंया भितर पळयलें ना. गोवा बंद जाला आनी भारत बंद जाल्यार सुद्दां गोंयकार कोणाक उजो घालपाक वचनाशिल्लो. पण ही आमी पळयलीं. ताजे उपरांत खूब घडलें. वॉट इज युअर टेक ऑन दॅट? आमी एक विशय म्हाका दिसता परत हेच्या पयलीं आमी जेन्ना उलयले डिस्कशन तेन्ना धारगळ पत्रदेवी रस्त्याचो विशय किशोरान खूब फावटी काडलो. हांवें आमी उलयला हेजेर. कित्या एक स्ट्रेच आसा 14-12 किलोमिटर्स कितलो तरी, तातूनच 14-15 डेथ जाल्या. किशोरान आतां आंकडो हाडलो तो 22. आनी म्हाका दिसता आतां हे जें जालां ते म्हाका दिसता रस्त्यार जे सरकारच्या किंवा प्रशासनाच्या निश्काळजीपणा खातीर जे मृत्यू जावपाक लागल्यात तेतूंतल्यान जो जन आक्रोश आसा, जो संताप आसा तो म्हाका दिसता आतां सुरू जातलो. म्हणजे दिसाक 8 ते 9 केन्ना 10 म्हणजे जो एवरेज काडले जाल्यार गोंयान एक्सिडेंट जातात 22 ते 26 वरांक एक मनीस मरता गोंयान. हो आमच्या हेजो म्हणजे आतां फाटल्या 5-6 म्हयन्यांतलो जर रेशो काडून पळयलो जाल्यार. सो म्हाका दिसता हे जे रस्त्या वयली जी मरणां आसात ती गोंयान खूब सवाय जाल्या कितें. म्हणजे दर दिसा एक घटना आसाच आसा. म्हाका दिसता स्थानीक म्हणजे जे लोकल लोक आसा तेंच्यांनी जे पेडणे केला पळय जे जाला ते चुकीचें कांयच ना. तो तेंच्या मनांतल्यान जो म्हणजे जे तरेचे लोक उलय आशिल्ले तेणें सांगलें की आजुनूय हांगा मडी पडटली जर आमी उगी रावले जाल्यार. ही जी लोकांची ह्या आशिल्ली भावना ती बेश्टी जेवना, तांकां खबर आसा. सो म्हाका दिसता की लोकांनी जे कितें केल्लें पळय सारकें केल्लें ताजेर जी केस घातल्या म्हणून जो विशय येयला. म्हणजे एडमिनिस्ट्रेशन तुवें म्हणटा अशें की कळना कितें जे जावपाक जायना आशिल्लें ते तुमी आडोवपाक जाय आशिल्लें न्ही. आतां जाल्या उपरांत तुमी तेजेर केसी घालपाक लोकांचेर. सो म्हाका दिसता अत्यंत चुकीचें. आनी हांव ह्या गोश्टीचो खरोच निशेध करता की ह्या असले पाप लोकांचेर तुमी केसी घालून तुमी कितल्यो केसी घातल्यो. धारगळ ते पत्रदेवीच्या स्ट्रेचान जे लोक मेले पळय तांचेर कितल्यो केसी घातल्यो, कितल्यो घातल्यो केसी तुमच्या कॉन्ट्रॅक्टरांचेर. तेव्हा ब्लॅकलिस्टरी केलो तुमी तेय तुमच्या कडेन जायना. पूण ह्या वाड्याक आमी गांवांतले लोक न्ही, आमचेर केसी घालप खूब सोंपें आसता. ते जे केला जे शेळ मेळावल्यो जाल्ले तसोच हो प्रकार आसा की लोकांक स्थानीक लोकांक भंय घालप, प्रशासन किंवा भंय घालप. करेक्ट अशें वतले मागीर पुलीस ते वचून आमचे. एब्सोल्युटली. आनी प्रशासन किंवा अधिकार जांचे कडेन आसात तांचे इवन कलंगूट पंचायतीच्या बाबतींत हांव तोच म्हणटा की कितली बेकायदेशीर गजाली चलतात. खंयची बेकायदेशीर गजालींचेर तुमी ही भाशा वापरून नोटीस काडली. हजारांनी हायकोर्टाक मदीं पडची पडलां, 1000 फावटी सांगची पडलां की तुमी तुमचें काम करनात. दोळे मुखार चलता, ढळढळीत चलता, दिसो उजवाडे चलता. पण आज मेरेन असली नोटीस केन्नाय काडली ना न्ही. सो प्रशासनूय जेन्ना अशे तरेन वागता तेन्ना इट बिकम्स अ व्हेरी तुमी म्हणचे व्हेरी इन्फ्लेमेटरी सिच्युएशन. पेडणेची गजाल जॉयल
कितली सिरियस आणि तूं ह्या गजाली कडेन कसो पळयता? लोकांच्या भावनेचो उद्रेक काय एक लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन? See, I see a mix of both, Pramod. Like Pandu and Kishore has said that, there is more of an emotive issue, emotion there. पयली सुवातेक म्हणल्यार आतां 22 deaths जाले in those areas, and situation is very bad because National Highway 66 is in terrible condition. पूण वी आर इन अ हेल्पलेस सिट्युएशन बिकॉज हितून भितर जे डेव्हलपमेंट चल्लां आतां वेदर इट इज रॉंगली टायम्ड एज किशोर एज सेड एट एअरपोर्ट जावन आतां आमी रस्तो सोदता लिंक रोड करता म्हणून आतां ती आमी वी हॅव मान्यच करचें पडटलें. प्लॅनिंग इज कळटा हेजेर एक्सपोज जालें पण नाव वी हॅव टू एम्ब्रेस इट अँड मूव ऑन. आतां इतले प्रमाणान डेव्हलपमेंट जालें जाल्यार खंय ना खंय आमकां तें भिरांत आसतलीच की आमचे हे एक्सिडंट्स आनी हें तें वयर सकयल जातलेंच म्हणून आनी हितून भितर लायफ वयतलें म्हणून. कित्याक गव्हर्मेंट इज नॉट इन अ पोजिशन टू मॅन दीज रोड्स. वी डोंट हॅव दॅट मशिनरी टू मॅन दीज रोड्स. मेक द रोड्स प्रॉपर. तें आतां तेजें चालू आसतलेंच. इट इज नॉट गोइंग टू बी एन ओवरनायट एक्सरसाइज. इट विल टेक इयर्स. So in the interim, whatever systems you can put in place, whatever police you can put in place, or ते कॅमेरा तूं घालता ते थिंगा चलचेच ना तुजे कॅमेरा, कोणाकूच पडलेले ना कॅमेराचे थिंगा. So we have to be very cautious, as we have to get into defensive driving. We have to be very cautious of securing our lives first, whoever it is. That is one aspect of it. The second aspect is आता तेणी FIR immediately register केलो आनी कितें केलें. It is in a way registering an FIR is not wrong. Basically registering an FIR is not. The timing is wrong. See, the timing is, when there's a law and order situation, obviously the police will go ahead and register a FIR because दोन हे उजलायलो, रस्तो ब्लॉक केलो, it's a law and order situation. But the police should have understood the emotion of these people. एक मनीस मेला थिंगा and they are fighting for this person who has died. You are not showing any sympathy to that. You are not even arrested the driver, and you are arresting the people who have protested. That is bad. That is something which is inhumane. That should have been. You could have gone ahead with that action some other time. Maybe मनशाक पयली मातयेक लाया तुमी हें करा, तेजो फायनल रायट्स करा आनी मागीर जो मनीस पयली ड्रायव्हर असो किंवा कोणूय असो जो जबाबदार आहा ताका पयली धरा. ताका पयली हय. आनी देन यू प्रोसीड. एक्शनीक जबाबदार आशिल्ले मनशाक तुमी धरलात ना, रिएक्शनाक जबाबदार आशिल्ले मनशाचेर तुमी FIR घालता. And this swiftness which you shown, which you otherwise don't show, doesn't look to be augur well. Doesn't augur well. हांव ताजे वयल्यान पांडुरंग बाब लास्ट मुद्द्याचेर वता, बट तो कनेक्टेड मुद्दो की अशें गोंया भितर कितें जालां की इतलो ताण तणाव, तेड, बिटर सेंटिमेंट्स, व्हायलन्स. आतां सुरवातीक म्हणिल्लें आतां मेरेन ह्या व्हायलन्साक मर्यादा आसा कितें, कोणाचें रगत सांडलें ना म्हणून म्हणटा आमी मर्यादा आहा म्हणून. घडये तेंय केन्ना जायत आमकां खबर ना. कितें जालां पांडुरंग बाब? कितें जाता पूण म्हाका दिसता की गोंयकार न्हू खूब स्ट्रॉंग. तो हांवें आनी एक फावट उलयल्लो जेन्ना बीफ इश्यू हेज्या विशय आसलो, फूड कल्चराचो विशय आसलो. म्हणजे BJPची सुद्दां पॉलिसी वेगवेगळ्या राज्यांनी वेगळी आसता. गोंयांत ती पॉलिसी लागना फूड कल्चराची. सो गोंयांतलें फूड कल्चर, गोंयांतलें कल्चर म्हणजे सगळें जें आहा पळय हे देशान खंय मेळचें ना. जें गोंयान आहा तें गोंयांतलो जो एकचार आहा तो. सो कोणी जरी कितलो प्रयत्न केलो जाल्यार हांवें पयलीं म्हटलां अशें आमचे गोंय पुलीस आनी म्हणजे तांकां खरंच सॅल्यूट करपाक जाय. कारण हांवें फाटले कांय इन्सिडंट काडून पळयले 2022 धरलो, ताचे पयलीं वचोकच ना. 7-8 इन्सिडंट अशे आसा ज्या जाग्यार खूब तणाव जालो. आय अग्री विथ यू. गोंय पुलिसेच्या बाबतींत जेन्ना अशी तणावाची परिस्थिती आसा सामकें आमचे पुलीस खूब प्रोएक्टीव आसता. हय. सो म्हाका दिसता न्ही हांव एक हेज्या मेरेन पावला की सगळे स्टडी करून की जो मेरेन गोंयकार आनी गोंय पुलीस आसात आनी गोंयकार स्ट्रॉंग आहात तो मेरेन कोणी कितले प्रयत्न केले तरी गोंयांतलो एकचार इवाडपाचो ना, तो कांयच जावपाचें ना. गोंय आहा तशेंच रावतलें. ह्या आशावादाचेर हांव जॉयल तुजी मारा येता परत. देन फायल गो फॉर फायनल कमेंट्स टू किशोर. कितें जालां दॅट गोंयकार इतलो अस्वस्थ आसा, तो मागीर धार्मीक मुद्द्याचेर आसूं, भावनीक मुद्द्याचेर आसूं, सामाजीक मुद्द्याचेर आसूं, राजकीय मुद्द्याचेर आसूं किंवा आर्थीक मुद्द्याचेर आसूं, इतलो अस्वस्थ कित्याक? अशें कसलो आउटबस्ट जाता? प्रमोद, पळयल्यार आतां कितलेच इश्यू येयले आमचे भितर. ओके, एंड एवरी इश्यू कम्स विथ दॅट कायंड ऑफ अ रिझेंटमेंट एंड हेट एंड कायंड ऑफ अ एंगर फ्रॉम इनसायड. That is but natural because when you have issues, you will definitely have opposition, you will have anger. But there should be somebody like a calming balm
to heal and ease of that tension. हांगा आतां सद्याक कांयच ना. आतां कितें आसा हिंगा अशें फ्लेअर अप चल्ला जाल्यार देर इज आयदर somebody who is doing a discourse to inflame that further and take it to another extreme when there should be an attempt to should calm things down, get this harmony going. Goa is known for its lovely harmony, people used to be together. Now there is a clear this thing vision where you can see that there are attempts, tension. You can see tension, communal tension is cropping up now. किशोर, कित्याक लागून गोंयकार इतलो अस्वस्थ जाला? म्हणजे आता आयचो जर आमी कलंगूटचो इन्सिडंट पळयलो, हे सगळे आमी उलयले ते सगळे बरोबर आहा की तांणी पुतळो बांदतना परमिशन घेवंक ना, तो बांदिसर ते वगीर रावले मागीर, पूण तातूंत पॉलिटिक्स आसा हें कोणूच अमान्य करूं शकना. कारण तेचेर उलयतलो पॉलिटिक्स कशी आसा जाल्यार तो एक स्वतंत्र विशय उलोवचो पडटलो आमकां. आतां रुमडामोळचो विशय आमी पळयलो, ते दिसाचे पंच मेंबराचेर अटॅक जालो. तो पंच मेंबराचो अटॅक आतां हिंदू मुस्लीम कॉन्फ्लिक्ट अशा पद्दतीच्या हेचेर थंय पावला. आणि म्हणजे जसो जॉयल सांगता की कोण तरी किंवा खंयचो तरी एक घटक अशा पद्दतीन कम्युनल टेन्शन वाडोवपाचो प्रयत्न करता. आणि पांडुरंगान सांगलां ते गोंयकार समजूतदार, ताका कळटा की बाबा खंयच्या थरा पर्यंत वचप आनी कितल्या मेरेन तो ताणून धरप. पूण प्रमोद, एक जनरल एज अ जर्नलिस्ट जेन्ना आमी काम करतात, वेगवेगळ्या विशयाचेर बरयतात, समजून घेवपाचो प्रयत्न करतात, एक अशी परिस्थिती गोंयांत निर्माण जाल्या की म्हाजे खूब ग्रिवन्सीस आसात, म्हाजे खूब प्रश्न आसात, पूण म्हाजे प्रश्न आयकपाकूच कोण तयार ना. हांव जर कोणाक सांगात की हांव उपाशी आसा, म्हाका एक 2 टायमाचें जेवण जाय, तो समोरचो माणूस म्हणटा उपाशी, तुजें पोट भरला, पळय भरला, सांग म्हाका भरला तुजें. हें कितें? म्हणजे हांव उपाशी आसा हें हांव जाणा, तो म्हणटा ना तूं उपाशी नाच गेल्यार तुजें पोट भरला, ढेकर दी. अशा पद्दतीची सिच्युएशन जाला आनी लोक इतलो फ्रस्ट्रेट जाला. खूब जाणांक दिसतलो हांव अतिशयोक्ती करता, कोणी तो म्हाज्या फुड्यान येवचो, हांव सांगता कितें परिस्थिती आहा ती. हांव किशोर, म्हजो वेळ सोंपला, हांव इतल्याचेर थांबता. बट लोकांक आमी एकच विनवणी करतात आनी हात जोडून विनवणी करतात की गोंयकार हो बिटर न्ही, कडवट न्ही. किशोरान जशें सांगलें तशें परिस्थितीन आमचेर कांय प्रसंग हाडले आसतूय बी, हांव ना म्हणना, पूण तातूंतल्यान इतली कडवटपणां जावची न्ही की आमचें गोंयकारपण शेणटलें. कारण जर गोंयकारपण शेणलें जाल्यार फक्त कडवटपणाच उरतलो, गोंयकार उरचो ना. आनी ती परिस्थिती म्हाका दिसता आमकां कोणाकच नाका, आमचे खातीरय नाका, आमच्या फुडल्या पिळगे खातीरय नाका. हें प्रत्येक गोंयकारान मतींत धरचें, हाजेर विचार करचो, इतलेंच मागता, हात जोडून मागता आनी थांबता. कारण इतली टेन्शन दिसता अशी कुशीक की केन्ना खंयची कीट पडत आनी ताचो स्फोट जायत हाचो भंय दिसता. तो जाल्लो म्हाका दिसता कोणाकच नाका. इतल्याचेर थांबता. किशोर, जॉयल, पांडुरंग, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पवित्रावाद प्रुडंट. नमस्कार.